काम केन्नाच नासलो मिनिस्टर श्री the उल्हास government शेखर to establish special family code for each taluka in view of huge pendency of cases in civil code. ठराव सभागृह मुखार आसात उलयात उलयात स्पीकर सर, गोंयभर आमच्या सिव्हिल कोर्टान आमी पळयता, त्या सिव्हिल कोर्टान केसीस येता, क्रिमिनल केस, सिव्हिल केस, डायव्हर्स केस, रेग्युलर आनी स्पेशल इन्व्हेंटरी केस, आनी ह्यो खूब केसीस आमच्या मडगांवांतले हांव सांगता. ही मडगांवां स्पीकर सर 2023 सिव्हिल कोर्टान टोटल 281 मॅरेज पिटिशन केस फायल जाल्ल्यो आनी ह्या वर्सा जानेवारी 24 ते जानेवारी जून 24 स म्हयन्यांक जवळ जवळ 144 मॅरेज पिटिशन केस फायल जाल्या. स्पीकर सर, आमी पळयता ह्यो चडश्यो केसी आसता त्यो सेन्सिटीव इन नेचर, एज समटायम्स दे इनवॉल्व कस्टडी ऑफ मायनर चिल्ड्रन एंड यंग चिल्ड्रन आर ड्रॅग्ड इन litigations of their parents. Today we find many diverse petitions being filed in various courts of Goa. Speaker sir, ह्यो केसी ज्यो आसता त्यो इगो आसता बायलां आनी घोवा मदीं, केन्ना केन्ना घोवा बायलां मदीं पटना आनी बारीक बारीक इश्यूचेर हे डिवोर्स केसीस फायल जाता. आमी पळयता खुबश्यो अश्यो केसीस आसता. पयलींच्या तेंपार जर एक मनीस दादलो मनीस जावं बायल मदीं लग्न जालीं आनी ती समजून घेताली आनी डिवोर्स जायनासलेले. पूण आतां आमी पळयता ह्यो जे आंकडे पळयल्यार डे बाय डे डिवोर्स केसीस वाडीत आसता. त्याच प्रमाणे आमी पळयता ह्या आमच्या केसी खातीर सरकारान गोवा चिल्ड्रन कोर्ट, पोस्को कोर्ट अशें स्थापन केल्ले कडेन आसा. जाल्यार ह्यो केसी सुद्दां टायमार जर तांकां न्याय मेळटलो, डिवोर्स केसी आहात त्यो, जाल्यार तांच्या खातीर स्पेशल कोर्ट करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे मडगांवांत आमी पळयता सिव्हिल कोर्टान 2023 668 इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग विथ रेग्युलर आनी स्पेशल इन्व्हेंटरी पिटिशन फायल जाल्ली. आनी आयज नो क्रॉस टॉक उलयतात सगळ्यांना आवाज येता सगळो तो. ह्या 6 म्हयन्या भितर आमी पळयता जानेवारी 24 ते जून 24 पर्यंत 352 रेग्युलर इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अँड 57 स्पेशल इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स ह्यो केसीस फायल जाल्ले कडेन आहा. Speaker sir, there is a need to establish special code where judges decide only such inventory application as they are more of family matters for partition or determination or succession legal heirs. These cases cannot be tried along with other civil or criminal matters. Since there is no special court established only to deal with inventory matters, there is unnecessary delay with cost to such inventory petitions. Many a times we see that such inventory petitions are filed by senior citizens, and due to pendency, senior citizens are made to come again and again in court. I demand that there should be special code designated for each taluka only to deal with such types of cases. चंद्रकांत शेट्टी, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. हय जातलें. म्हणून तो उलयलो तेजेर. स्पीकर सर, आज जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन म्हजे कलीग ऑनरेबल MLA उल्हास तुयेकारान जे घातला की फॅमिली कोड आमच्या गोंयांत जाय, हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. इम्पॉर्टंट आसपाक हे फॅमिली कोड करतना हे फॅमिली कोड बाकीच्या स्टेटींनी आसा, म्हाका दिसता महाराष्ट्राक बी आसा. आज जे फॅमिली कोर्टाचे जे केसीस आसा, स्पेशली डिवोर्स केसीस, डॉमेस्टीक वायलन्स किंवा सिनियर सिटीजनांक घरांतल्यान त्रास किंवा पेरंट्सांक त्रास, अशे कितलेशेच हे फॅमिली मॅटर्स आसात. आनी हे जर आमच्या रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार डिले जाता. आतां फॉर एक्झाम्पल एक डिवोर्स केस कोणची आसा, रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार 4-5 वर्सां सुद्दां घेवंक शकता. त्या म्हणसर दोनूय पार्टींचे तांची एज वता आनी तांचो मागीर फुडें तांच्या लायफाक प्रॉब्लेम जाता. सो जर अशे फॅमिली कोड आसात, जर बेगीन सेटल जायत जाल्यार दोगांयकूय तांचें आपलें फुडलें जिवन सुखी करूं शकतात. प्लस हे डॉमेस्टीक वायलन्स बी आसता कशें आसा, डिले जाल्या मुळे. आनी हे कोड करतना आनी एक हे म्हजें सजेशन आसा, थंय लिगल कावन्सिलींग जावपाक जाय. म्हणजे कोर्टान वचच्या पयलीं दोनूय पार्टींक घेवन प्रॉपर कावन्सिलींग करपाक जाय की बाबा तुमकां हे खरेंच फुडें वचचें आसा काय ना. कित्याक खुबशे फावटी अशें जाता, कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार थिंग्स कॅन बी रिजॉल्व जाता. अल्टिमेटली आमकां कितें आसा, हे एम हे सगळें कितें आसा, जर आमकां जो आमचो समाज आसा आमच्या भोवती
तो सुखी पळोवपाचो आसा. वी वॉन्ट टू सी एवरीबडी हॅप्पी म्हणून हे कोर्ट करपाचें आसा. पण म्हजी रिक्वेस्ट आसा हो फॅमिली कोर्टात आमच्या गोंयांत जाता तितलो बेगीन जावपाक जाय आनी केसीस बेगीन रिजॉल्व जावपाक जाय. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक उबो आहा. एक म्हणल्यार लॉ कमिशनान एक 59th रिपोर्ट दिला 1974 आनीक द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन म्हणून रिकमेंडेड दॅट द मॅटर्स कन्सर्निंग फॅमिली बी डेल्ट विथ सेपरेटली. 1984 स्पीकर सर फॅमिली कोर्ट एक्ट म्हणटा तो पास जालो. ताजे मागीर सेटिंग अप ऑफ अ फॅमिली कोर्ट एंड इट्स फंक्शनिंग लायज विदीन द डोमेन ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इन कन्सल्टेशन विथ रिस्पेक्टीव हाय कोर्ट्स हें तांणी सांगिल्लें आहा. Speaker sir, as per the act, it is mandatory for the state government to set up a family court for every city or a town whose population exceeds 1 million. आमी 1.5 million आसा ते आतां. So I think we are prone for it. Speaker sir, 14th Finance Commission अशें सांगता की 235 family courts set up जावंक जाय जे जावंक ना. Speaker sir, कमिशनान मागलां की fiscal space दिवचो आनी टॅक्स डिव्होल्युशन म्हळ्यार 32 to 42% हाजेर दिवचें अशें म्हणून सांगिल्लें आहा. 836 फॅमिली कोर्ट्स आर फंक्शनल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम इन दीस इज इन मे 2024. स्पीकर सर, अशें जर पळयलें जाल्यार रिकॉर्ड्स पळयल्यार अशें कळटा की जंय फॅमिली कोर्ट्स घाल्या थंय 5% पेंडींग केसीस बेगीन सोंपतात एवरी मंथ. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आमी असो एक सारांशाचेर पावूंक शकतात की केसीस इन दीस कोर्ट्स वील बी हाय बट द नंबर ऑफ केसीस डिस्पोज वील ऑल्सो बी हाय. Therefore, there is no other option but to support this resolution. Speaker sir, I rise to support this private member's resolution moved by my colleague Ulas Bab. I believe that the family courts, this is the need of the hour. In Aspakudza, especially in every taluka, in the entire country with the number of domestic violence cases, divorce cases and all senior citizen are assault jata. I believe this is the only way that they can get justice faster. This is a good thing, so we support it. मंत्री. Speaker sir, with regard to the resolution before the House moved by my colleague Ulas Tuenkar, I would like to state it under. I think briefly most of the points have been covered by my colleague Vijay Sardesai, which are right. However, there was an attempt to force the government to set up these family courts in Goa. Somebody went to the High Court way back in 2005. A case was filed before the Honorable High Court of Bombay. And the High Court held that in view of the conditions like 1 million population, etc., this petition did not stand ground and the petition was dismissed by the High Court of Bombay. Speaker sir, that was in writ petition 73 of 2005 and the order was issued on 23rd October 2008. I totally share with the sentiments of this august House that family courts are the need of the hour. However, we have certain problems. As of today, we are running short of 18 judges. As of today, we have 12 talukas. So if we go to set up these courts in Goa, as it is, we have a shortage of 18 judges. Should those 18 be appointed, 12 would have to go for these family courts. I will look into the matter and I will try and see if there's any other mechanism that we can evolve to try and get these cases disposed of fast. One relevant thing what Dr. Chandrakant Shetty has said, which I agree also, that counseling could be a major solution for many a case. So keeping in mind whatever has been expressed by members of this august House, I will definitely try to move in that direction. And whilst having said that, I would request my colleague, Shri Ulas Tuenkar, to withdraw this resolution which is before the House. Yes, Speaker sir, समज हे करपाक जर खूब प्रॉपर डिफिकल्टी आहा जाल्यार विकली एक दीस तरी एक केसी घेवपाक दवरपा जाल्यार सुद्दां खुबशें बरें जातलें.
विकली एक दीस तरी केस स्पेशल हेच केसी घेवपाच्यो. As I said, I will try and see whatever way we can work out. विड्रॉ करता तुम्ही? या विड्रॉ. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. तुम्ही पळयतात GNH.